नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्याक येवकार. कालच 12वेचो निकाल लागला आणि ताका बरे हातूंतल्यान सगळीं भुरगीं पास जाल्यात. त्या सगळ्या भुरग्यांक गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तांचे सगळ्याची परबी. आमचे मदीं आसात आज चर्चेक भितर प्रशांत नायक हे गोवा फॉरवर्डचे जनरल सेक्रेटरी आनी तांचे मुखेल प्रवक्ते. इतलेंच न्ही प्रशांत, तुजी वळख आसा एक शिक्षणांतलो एक मनीस म्हणा, पूण आमी शिक्षणा कडल्यान सुरवात करया आनी मागीर राजकारणा कडेन वचया. सो तुका पयलीं येवकार गोमंतक टीव्हीक. एक म्हाका सांग, कालचो जो 12वेचो रिजल्ट जाला ताजे भितर तुका पयलें कितें दिसता? पळय, जनरली खूब जाणांनी म्हणलां की ह्या वर्साचो गेल्ल्या 10 वर्सांतलो सगळ्याच्या कमी निकाल म्हण. पूण म्हाका दिसता की निकाल हो खरो निकाल आसपा जाय. मेनी अ टायम्स अशें जाता की 12वे जो भुरगो पास जाता पळय, ताका जेन्ना तो फर्स्ट इयरा वता और कॉलेज शिक्षणा वता, तागेले कांय घेनासतना वता तो. इनफॅक्ट ही पासिंग पर्संटेज सगळ्या पास करपाची अशी एक जी हें जाल्ली पळय न्ही, आय थिंक द स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन ऑर लर्निंग इज कमिंग डावन. सो आय अप्रिशिएट गोवा बोर्ड की तांणी एक कांय तरी निकश दवरपाकच जाय. इट्स नॉट दॅट की तूं एंट्री जाली की तूं सगळे जाण पास जाले. आमच्या वेळाचेर 30%, 35%, 40% असो निकाल लागतालो. आनी देन अगेन इट स्टार्टेड 50, 60, 70, 80, 90, 95. समवेर ताका एक ब्रेक लागपा जाय दिसता म्हाका. जो वर्थ आसा, जेका 12वी पास जावप म्हळ्यार कितें, 12वेक जो करिक्युलम जो आसा पळय तातूंतले थोडे तरी कळपाक जाय, 33% तरी कळपा जाय. सो आय फील दॅट की बोर्ड शूड हो निकश सारको धरपा जाय ताणें की ताका मिनिमम जें कितें शिकपा जाय तें शिकिल्लें आसल्यारूच तो पास जाता, नाजाल्यार तो पास जायना. आय अप्रिशिएट बोर्डाक ह्या वर्सा की तांणी निकालाच्या बाबतीक जे हें दाखयलें पळय न्ही, सामके हात मेकळे करून जे दिले ना पळय न्ही, ताजे बद्दल हांव बोर्डाक अप्रिशिएट. आतां आनीक तांचो काल ताणें एक हें केलो की जे इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स, मोबायल हांकां लागून भुरगीं शिकपाक कमी जातात, हें तूं मान्य करता काय? बिकॉज ऑफ दीस इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स तांची जी विचारशक्ती आसा किंवा हें आसता क्रिएटिविटी आसा ती वाडटा. हांव हें मान्य करता, तांचो जो हें आसा पळय मान्य करता. दोन गजाली आहा ताका. भुरग्यांक जो पर्यंत कळना की आपल्यान त्या इलेक्ट्रॉनीक गॅजेटाचो वापर कसो करचो, तो वेळ पर्यंत तें ठीक आहा, ताका कळ्ळें जाल्यार. जेन्ना कळना तें ठीक ना. हांव तुका आमची एग्जांपल दितां. आमी आमच्या स्कुलां भितर भुरग्यांक 10वेच्या भुरग्यांक क्लियर कट सांगतात, तुमचे मोबायल डेपोजीट करात 1 म्हयनो, नाजाल्यार पालकां सांगतात तुमी जबाबदारी घेया म्हणून. कित्याक भुरग्याक कितें जाता, एकदां मोबायलां भितर शिरलो की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कम आउट विदीन 5 मिनिट्स, 10 मिनिट्स, हाफ एन अवर आनी 1 अवर. ताजी ती तंद्री भंग जाता. पयलीं शिकता पळय तो, ताका एक ब्रेक पडटा, परतो ह्या मोबायलां भितर व्हरता. सो आमी ते ताका ती तंद्री भंग जावपा नजो, ताका जी कंटिन्युटी आहा पळय ती उरपा जाय म्हूण आमी तांकां डेपोजीट करपा लायतात. सबस्टेन्शियल पेरंट आपूण जबाबदारी घेतात मोबायलाची, आनी जे घेवपाक शकना ते सगळे स्टुडंट मोबायल डेपोजीट करतात. फायनल एग्जाम जातकीर ते मोबायल घेवन वता आपले. पण प्रशांत, तुका आतां दिसना की आतां हे गॅजेट्स आनी गॅजेट्स म्हणटात ते सगळ्याचे हें जालां, कितें आमच्या सदांचो एक भाग जालो, जिवनाचोच एक भाग जाला. अशे वेळार स्कुलाक भितर एक अशें येवपाक जाय की ते गॅजेट्स वापरप कशें, हे शिकोवपाचें कितें तशें जर शिकोवप जर आयलें जर जायत, थोडे भुरगे खरेच रिस्पॉन्सिबल असतात, पूण थोड्याक पळय कांयच घरा कडेन हें उरना. पालकांची पालकांची जी शिस्त आसना पळय ऑर तांचेर वचक आसना पळय न्ही, थंय तेजो सारको दुरुपयोग जाता. आमी पळयला कसो दुरुपयोग जाता तो. हांव आय फुल्ली एग्री विथ यू की ते हें एज्युकेशन तांकां स्कुलांतल्यानच रायट फ्रॉम द बिगिनींग दिली जर जायत जाल्यार दे वील अंडरस्टँड की कशें वापरपाचें म्हणटा तें गॅजेट, आनीक तातूंतल्यान ताजो दुरुपयोग जावपाचो ना. ओके, आतां आमी शिक्षणाचें हें जालें. आतां मेन सद्याक लोकसभा इलेक्शन म्हणटकीर दात्यार बसतकीर जसो ओवयो येतात तशें इलेक्शनाचे माहोल येतकीर आनी तेय बी गोंयांक सामकें खबरी मान्य सामकें एक चावडेर बसून चावडीन ह्यो खबरी चालू जातात. सो एकंदर जर आतां जर हें जर सिच्युएशन पळयलें, एक कडच्यान रावला पल्लवी धेपे, एक कडच्यान रावला विरियातो फर्नांडीस आनी बाकीचे रावल्यात ते म्हज्या कोतान तांकां तितले सिरियसली घेवपाचें काय घेवपाचें ना हो प्रश्न आसा. पूण हे दोग जाण सिरियस कॅन्डिडेट आसात. कितें दिसता तुका तुजे हातूंतल्यान? पयलीं नॉर्थ गोवा पळोवया मागीर सावथ गोवा. नॉर्थ गोवाच्या बाबतीक जे पयलें अशी एक चित्र आशिल्लें की काँग्रेस वील बी अ नॉन स्टार्टर इन नॉर्थ गोवा म्हण, तें चित्र पुरायपणान बदललां. आनी बदललां टू द एक्सटेंट अशें
की आता रमाकांत खलप जिखपाक शकता अशे तरेचो एक माहोल तयार जाला. बट इलेक्शन इज नॉट ओन्ली लोकांचे परसेप्शन आनी लोकांच्यो भावना. You require a strong booth management for you to get elected. तुमकां जर जायत जाल्यार बूथ मॅनेजमेंट म्हणून तो एक कन्सेप्ट आसा तो तुवें सारको करपा जाय. म्हाजे दृश्टीन ते आतां कामां लागलात, मातशे लेट लागले पण कामां लागल्यात. आनीक आय फील दॅट की रमाकांत खलप एक बरी टक्कर दिवपाक सारको नेटान मुखार येता. तूं काल बाणस्तारी सारक्या जो बालेकिल्लो पयले एक वेळाचो बीजेपीचो थंय पळयले. मांद्रे आय एम टेलिंग यू, मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी विल डेफिनेटली गिव लीड टू रमाकांत खलप. इवन इन तिसवाडी एंड बार्देज सबस्टेन्शियल कॉन्स्टिट्युएन्सीज खलप विल इमर्ज एज अ लिडर इन दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आनी ते जर पळयलें जाल्यार खलप हॅज कम इन टू कंटेन्शन. आयचे तारखेक हांव म्हणना तुका की खलपा एज आसा म्हण थंय. लेट मी बी फेअर, आयचे तारखे हांव म्हणना, पण जर प्रयत्न जर अशेच जारी दवरले जर जायत जाल्यार खलप कॅन कम टू दॅट लेवल अशें म्हाका दिसता. श्रीपाद भाऊन फाटल्या 25 वर्सात कांयच काम केलें ना असो एक ताजो फायदो जाता बी हातूंत? 100% यूज केलें ना खरें अशें ना. केलें ना म्हळ्यार कितें पळय, तूं MP लाडाचे कांय स्किमी सगळे MP लाडाचे म्हळ्यार तुजे कडेन फंड येता तो दिवपाचो. तुवें ती सभागृह बांदपाची, तुवें कंप्युटर दिवपाचे, तुवें एम्ब्युलन्स दिवपाचे, आनी ते पंचायत मागता आनी मागीर तूं दिता. वी डोंट रिक्वायर तो प्लॅन करून दिता. हय, वी डोंट रिक्वायर अ MP फॉर दीस. श्रीपाद भाऊ वॉज होल्डिंग पॉवरफूल पोर्टफोलियोज आनी म्हाका दिसता त्या पोर्टफोलियोंतल्यान श्रीपाद भाऊन जर सांगपाक जर ह्या पोर्टफोलियोंतल्यान आपल्यान गोंयांत कितें डिलिव्हर केलें. ही वॉज होल्डिंग टुरिजमांतल्यान ताणें कितलो पयसो हाडलो दिल्लीसान, वीच इज बेनिफिशियल. कित्याक टुरिजम इज अ मेन स्टे इन गोवा. मेन इंडस्ट्री आयची गोंया भितर टुरिजम. सो ताजे खातीर ताणें कितले पयशे हाडले सांगपाक जाय. जे आमचे मुरगांवचे बंदर जे आसा पळय तें आतां ऑलमोस्ट हांगा पर्यंत वाडयलां, बेतूल पर्यंत वाडयलां. आनी जी खारवी समाजाचेर फिशरमॅनाचेर जी हावळ येवपाच्या ताजी बाबतींत ताणें कितें केलें तें सांगपाक जाय. रेल्वे दुपदरीकरण, टमनार प्रोजेक्ट, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कोळसो हाजी बाबतींत ताणें कितें केलें तें सांगपाक जाय. यू कॅनॉट टॉक अबाउट हांणी 4 हॉल बांदली तें अशें आमगेले हो सुद्दां जिल्ला पंचायत सुद्दां तें काम करता. जिल्ला पंचायत तुका बेंचीस दिता, तुका हॉल बांदता आनी कितें करता. सो श्रीपाद भाऊ इज नॉट अ जिल्ला पंचायत मेंबर, हिज सन इज. श्रीपाद भाऊ न्ही. सो श्रीपाद भाऊन सांगपाक जाय की आपल्यान आपल्या मिनिस्ट्रीचो उपयोग करून गोंया खातीर कितें बेनिफीट केलो, इतले 1000 crores आपल्यान गोंया खातीर हाडले हें ताणें प्रूव करपाक जाय. आनी सावथ गोवाक जर चित्र पळयल्यार कितें? सावथ गोवा आयचे तारखेक एज कॅप्टन विर्या तो शुअर सारकी. जरी ताणें लेट डिक्लेअर केले तरी आसतना ज्या तरेचें वातावरण सगळें संपूर्ण दक्षिण गोंया भितर, आय हॅव बीन मुवींग मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. एक बारींग थोड्यो जर सोडली जर जायत फोंडेच्यो आनीक धारबांदोडा म्हळ्यार आय मीन सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, मोस्ट ऑफ द तालुक्या भितर हांव भोंवता कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. म्हाका दिसता की ज्या तरेन हो मुखार वता की ताजी ती घोडदौड आनी आतां कोणाच्यान थोपोवपा जावपाना. हांव सांगता तुका इतले मेरेन की फाल्यां अमित शाह आनीक मोदीन जरी येवन सभा घेतली जरी जायत जाल्यार हें आतां टर्न जावप. पीपल हॅव ऑलरेडी डिसायडेड. नाव यू कॅनॉट कन्वर्ट एनीबडी. इनफॅक्ट म्हाका दिसता BJPतले असंतुश्ट बऱ्याच प्रमाणात आतां विर्यातो बरोबर आसात. दे आर नॉट शोईंग एनीवेर, पूण भितरल्यान ते सारके काम करता आपआपल्याले. आनीक दे आर गोईंग टू BJP इज गोईंग टू गेट अ बिग शॉक दीस टायम इन सावथ गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. ना ते म्हणटात की आमचे कडेन ऑर्गनायझेशन आसात, आमचे कडेन 50 प्रमुख आसा. आनी काल विजय सरदेसायान पसून आपल्या भाशणाक तांची तोखणाय केल्या बिकॉज ऑफ दीस बूथ मॅनेजमेंट. बूथ मॅनेजमेंट आनी काँग्रेसी कडेन हो बिलकूल ना. हांव फुल्ली अग्री करता तुजे कडेन की काँग्रेसी कडेन ना म्हण, पण आतां दे आर ट्रायंग टू पुट इन प्लेस. कित्याक तांकां दुसरे कडेन एक म्हळ्यार ते 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा जंय ऑलरेडी आमदार आसात, तांची एक ऑर्गनायझेशन आसा. रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज गेल्ले खेपे जे उमेदवार आशिल्ले तांची ऑर्गनायझेशन आसा. एक बारीक 1-2 जाण जरी गेली जरी जायत हाजे बरोबर BJP बरोबर, रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज दे हॅव देअर ऑर्गनायझेशन. ह्या खेपेक लोकांक व्हरची पडपाना. लोक आपूण जावन वतलो कित्याक लोकांनी ठरयला BJPक धडो शिकोवपाचो. सो लोक आपूण जावन वतलो. लास्ट टायम इन सालसेत काँग्रेस हॅड अ 50,000 लीड. ह्या खेपेक म्हाका दिसता की काँग्रेस वील टच द लीड वील टच टू 70,000. ह्या खेपेक हो ना, आप ना. आप ना आनी आर्जीक ती बेनिफीट मेळटली अशी म्हाका निखालस दिसता. पण ते व्हडली कितली जातली सगळे मेळून पयले 20,000चे ना पूण 20,000 बिकम्स तातूंतलो सबस्टेन्शियल चंक सालसेंतल्यान आशिल्ली न्ही. आतां ह्या खेपेक ते सगळे आप इज वर्किंग दीस सायड.
आरजी आसतलो पूण आरजीक असेंब्ली इलेक्शनाक ही सालसेती भितर मतां पडिल्ली तांणी त्या स्वप्ना भितर निकालच रावपाना की आपल्या ती पडटली म्हण. दे वूड नॉट इवन रीच टू 10% ऑफ वॉट दे पोल्ड इन असेंब्ली इलेक्शन. तूं साश्टीचे इतलो हे करता म्हणून तुका उलयता हांव मडगांव घेवया. मडगांव दिगंबर कामत सामको म्हणजे एक बसून आमचे म्हणटात ते फातर बसून हे करनात म्हण त्या तरेन काम करून आपली मतां इंटॅक्ट दवरपाक सोदता, वेल्यान वाडोवपाक सोदता, बिकॉज इट्स अ प्रेस्टीज इश्यू फॉर दिगंबर कामत. एक जालें फातोर्डा नाही म्हणल्यार विजय 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 आसलो तरी आसतना विजयाक जी जर मतां पडटात ती थोडी मतां सारस्वत समाजाची असतात, थोडी असतात आमची दैवत समाजाची असतात, म्हणजे ती एडिशनल जातात तुझ्या. ही मतां ट्रेडिशनली ही BJP वोट्स ती विजयाक पडटात. ह्या फावटी ती विर्याताक कित्याक लागून पडटले? पळय ह्यातूंतली सगळीच मतां टोटल दुसरी बाजून वतली हें हांव मानना. सर्टन पर्सेंटेज डेफिनेटली वील गो. आय डू अग्री तुगेले जे हे प्रेडिक्शन आहा तें. पूण त्याच बरोबर एक लक्षात घे की गेल्ले खेपेक आरजी थंय 1,500 मतां पडिल्ली, आपाक 1,000 मतां पडिल्ली, TMCक 700-800 मतां पडिल्ली. सो हाजे गणीत जर धरली जर जायत 1.5 आनी 1 2.5 आनी 1 3.5-4च्या लागीं येता हें गणीत. सो 4,000 मतां प्लस जाता ह्या सायडीच्यान, स्ट्रेट अवे 4,000 मतां प्लस जातात. सो -1,000 और 550 और 1,200 विल नॉट मेक एनी इम्पॅक्ट. मोर ओवर म्हाका दिसता की ह्या खेपेक इवन इन हिंदू समाज, मोर ओवर बहुजन समाज, देर इज अ रिबेलियन अगेन्स्ट BJP सारकें रिबेलियन. नावेलीक BJP कडेन स्वताचो आमदार आसा आनीक थोडे लीड जावं पूण तो जिखून आयला थंय. सो आनीक BJPचो नावेलींतलो फोर्स वाडटा. सो थंय कितें म्हणटा दीस इज प्रिडॉमिनेटली काँग्रेस. नावेली हॅज बीन ऑलवेज गिवींग अ लीड ऑफ 5,000 to 7,000 टू काँग्रेस टू 8,000. ताजे पयलीं ती चड आसताली. गेल्ले खेपे सगळी जर उमेदवार पळयले, प्रतिमा, मागीर TMCचे ते हे, मागीर तो अपक्ष राविल्लो तो का दुसरी खंयच्या पक्षाचे राविल्लो तो, एक मुस्लीम एकटो राविल्लो, हे सगळे काँग्रेसीची मतां हे सगळी जर गणीत धरली जर जाय तो 30-33% येता, तेच्या कमी वता. सो 100-33% म्हळ्यार अल्टिमेटली यू वील हॅव अ लीड ऑफ 33 to 35% इन नावेली. सो म्हाजे दृश्टीन 6,000च्या कमी नावेलची लीड कशी जावपाना, इनफॅक्ट ती वाडटली. आनी वेळ्ळी नुव्या सारक्या मतदारसंघा भितर जी 11, 12 और 13 आनी बाणावली हातूंत भितर पडटा पळय न्ही, दॅट लीड वूल टच टू ऑलमोस्ट 15,000 ईच इन 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. इन नुवें ऑल्सो, नुवें, बाणावली आनी वेळ्ळी. आलेख सेकर कांय करपाक शकतो ना, कांयच. ताणें मॅक्झिमम प्रयत्न करपाक शकतो तो की वेलंकीनी धाडपाचो लोकांक, हांगा रावनाका म्हणून. हेजे पयलीं मी लास्ट एकदां जेन्ना तो आशिल्लो पळय तेन्ना बी तांणी तोच प्रयत्न केलो. दे कॅनॉट टेल द वोटर टू गो अँड वोट फॉर BJP. दे कॅन मॅक्झिमम डू तूं एबस्टेन राव, तूं वच नासतना राव, म्हळ्यार तितली मतां कमी करपा खातीर. आतां ह्या मतदारसंघांनी तुका कोणीय वचून जर सांगली जर जायता की तुमी BJP मत मारा म्हण, ते ताका कशेंच आयकुपाचें ना, तोंडार ओके म्हणटले आनी भितरल्यान मारतले. इन्क्लुडींग फाल्यां जर आतां जो PMान कॅथलीक समाज आपल्या बरोबर असं म्हणला आनी आपल्यान एका पोपाक आमंत्रण दिलें म्हणलां, ही सगळी आतां शेवटची क्षणां केल्ली मलमपट्टी. ही मलमपट्टी वचपाची ना. मणिपूरचे घाव पेकनात. दुसरे कडेन चर्चीचेर जे हल्ली केला पळय, ज्या हांणी रॅबीड हांणी फंडामेंटलिस्टांनी, ते घाव लोकांले पेकलो ना अजून पर्यंत. आनीक हे पेकपाचें ना. आतां कितलीय मलमपट्टी करपाचो प्रयत्न केलो, हे घाव पेकपाचे नात. पूण एक तूं गोश्ट मान्य करपाक जाय, सद्याक हातूंत भितर इन फ्रे RJ म्हणटा पक्ष आहा, RJ पक्ष म्हणटाणे तो नुव्याक भितर ऑन 2nd रँकाचेर आशिल्लो. एब्सोल्युटली. हातूंत भितर कुट्टरी हातूंत भितर ताणें जवळपास 3,000 मतां घेतिल्ली. बाणावले सबस्टान्शियल 2,500-3,000 मेळिल्ली. वेळ्ळी मतां घेतिल्ली. ही मतां तूं नावेली घेतिल्ली. ही मतां कितें कर? हांवें तेच सांगली तुका. बारींग हे फातोर्डा जंय तांकां 1,500 पडली आनी मडगांव, बाकीच्या सगळी मतदारसंघांनी RG रिव्होल्युशनरी गोन्स पक्षान सबस्टेन्शियल मतां घेतिल्ली सामकी. पूण ह्या खेपेक लास्ट टायम तेंगेलो गेम प्लॅन सारको लोकांक कळ्ळो की RGक मत दितगेर डिव्हिजन जावन कोणा बेनिफीट जालो तो. देर आर सेवरल कॉन्स्टिट्युएन्सीज यू कॅन लिस्ट आउट की
आरजीक जी मत मारिल्ली पळय ती जर बेजिकली दोज आर सेक्युलर वोट्स, ती जर अशी पडिल्ली जर जायत जाल्यार काँग्रेसीचो नंबर आनी कितलो वाडटा आशिल्लो. तो वाडून कितें जाता आशिल्लें तें हांव सांगलें तुका, 8 गेले ते 12 वता आशिल्ले काय कितले तेजेर हांव उलयना, पूण काँग्रेसीक सबस्टेन्शियल एक मतदारसंघ मेळटा आशिल्ले. ही सत्ताय सामकें. पूण ही चाल जी आसा पळय न्ही आरजीची, ती कोण खेळटा आनी ताका कोण बळी पडटा हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. सुशांत, हांव एक तुका एग्जांपल दिता. लास्ट इलेक्शनाक कर्नाटका भितर ओवेसीन सबस्टेन्शियल कॅन्डिडेट घातले. ओवेसी म्हणटा तो मुस्लिमाचो मसिहा म्हण आपल्याक एक प्रोजेक्ट करता सगळे कडेन, आनीक ताज्या अरावंड 11 ते 12% मुस्लीम इलेक्ट्रेट आहा एंटायर कर्नाटका भितर. 0.4% मतं पडली ओवेसीक. सो इट इज अ स्ट्रॅटेजीक वोटिंग. ज्या समाजान त्या धर्माच्या मतदारांनी स्ट्रॅटेजीक वोटिंग केले की आमची मतां डिवायड करप ना. आय एम टेलिंग यू, इन गोवा दिस टाइम इट इज गोइंग टू रिपीट स्ट्रॅटेजीक वोटिंग बाय होम, बाय मायनॉरिटीज अँड सेक्युलर्स, की आमी खंयच्याय परिस्थितीक आमचे मत इबाडपाचे ना. आमचे मत आरजीपीक जावं आनी खंयच्या पक्षाक दिवपाचें ना. वी प्रायम एजेंडा ऑफ दीस पीपल इज टू डिफीट बीजेपी. बीजेपीन जे अत्याचार केलात मायनॉरिटीचेर आनी खास करून सेक्युलराचेर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात, जेली भितर आशिल्ले तातूंतले मॅक्झिमम सेक्युलर आशिल्ले. तूं कोण कोणाक जेली उडयता, 5-7 वर्सां सडयता आनी 7 वर्सांनी ईडी सांगता आपलो तो नाका म्हणता. सॉरी, CBI नाल्यार बाकीच्यो तुगेल्यो ज्यो आसा पळय, NIA नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी, ते सांगता तूं नाका म्हणता. 6-7 वर्सां अशे कितले लोकांक दवरलात आनी सारके जे सेक्युलर इंडियन्स आहा ते. सो आय फील दॅट की हो सगळो राग लोकांच्या मना भितर खतखत्ता आनी तो आतां ह्या तूं म्हणटा की हे जे लोक हा स्ट्रॅटेजीक वोटिंग करतले, सो बीजेपीचे जे हे आसा ते करतना स्ट्रॅटेजीक वोटिंग, कारण तांचे पळयलें जाल्यार जर सगळे जर आमचो आंकडेवारी पळयली जाल्यार नाही म्हटल्यार तांचे वटच्यान, म्हळ्यार हांव म्हणटा सारको म्हणटा हिंदू मतदार म्हणटा तो बाकीच्या हाचे परस चड आसा. गॅस वाडलो की तो फक्त कॅथलिकां आनी मुसलमानां वाडना, तो हिंदूकय बी वाडटा. पेट्रोल वाडलें की बाबा ते फक्त कॅथलिकां आनी मुसलमानां वाडना, ते हिंदूकय बी वाडटा. सो बहुजन समाज बेजिकली पुअर पीपल आनी मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, हो हातूंत भितर असो चिड्डल आसा. एक वेळाचेर म्हणटाले आमी की 10,000 भितर संवसार जातालो, आज 20,000 सुद्दां संवसार म्हयनोभर पुरोवपाक तुज्यान जायना. सो हाजी जाण तेका आयला. आनी लोकांक तूं चड ते फक्त देव धर्म ह्याच्या हेतून भितर दवरपाक शकना. अल्टिमेटली यू हॅव टू डिलिव्हर लोकांक जे कोविडा वेळाचेर त्रास जाले, ताजे नंतर जे डिमॉनिटायझेशन, ह्यो सगळ्यो यादी आतां लोकांक परती येतात की हें सगळें जें जाल्लें पळय हेका एक सिस्टमॅटीक प्लॅन आशिल्लो. लोक अजून पर्यंत विसरना की पहिल्या 2014 भितर 15 लाख एक खाते में आएगा अशें जें मोदीन सांगिल्लें, आनी मागीर लज नाशिल्ल्यांनी सांगलें वो तो इलेक्शन का जुमला था म्हण. सो आतां लोकांक कळ्ळां हे जुमलेबाजी करतात आनी ह्या जुमलेबाजीचेर फसपाना. तुज्या मुखेल मुद्द्या कडेन येता तेन्ना लास्टाक बीजेपीक मतं कितली पडटात? 30-33%. 67% मतां दुसरे कडेन वतात. ह्या खेपेकी 67% मतां एकठांय जातली. 67% वोटर्स विल कम टुगेदर अँड शो बीजेपी द वे आउट. पण एक बीजेपीक अजुनूय आमी बुस्ट करता की गोंयांक दोनी केंद्रांत तांचो सरकार आशिल्ल्यान आनी हांगा दोनी बीजेपी सरकार आशिल्ल्यान इतले पयशे हाडले, इतले 1000 कोटी हाडले, इतले 1000 कोटी मोडले आनी लोकांकय म्हळ्यार लोक पळयतात न्ही, पूल बांदले, हे बांदले, ते बांदले. म्हणजे पयलीं आमकां पणजे वचपाक जर 1.5 वर लागताले, आतां 1 पावण वराक पावतात. सो हाजो फायदो जावच ना बीजेपी? थोड्या प्रमाणात जातलो, ना म्हळ्यार थोड्या प्रमाणात जातलो. पूण एक लक्षात दवरपाक, हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इज डन लोकां खातीरच म्हणना तें. हातूंत भितर कोल कॉरिडॉर करपाचो भाग आसा आनी तांचो जो कोलाचें जें डॉक्युमेंटेशन आहा पळय तातूंत भितर क्लियर कट तांणी 4-5 वर्सां पयलीं सांगिल्लें आसा की रस्ते इतले रुंद करपा पडटले, न्हंयो वाडोवपा पडटल्यो, सगळें करपा पडटलें. आनी ताका लागूनय बी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर चड करून रस्त्याचे जाळे आनी वॉटरवेज हे करपा फाटलो उद्देश कोलाचोय बी आसा. हे बी लोकांक कळटा. पीपल गेट बेनिफीट आउट ऑफ इट, देर इज नो डावट. पूण सुपरफिशियल ह्यो ज्यो बेनिफिट्स आहा पळय ताजे कडेन लोक वचपाना. बट कोल म्हणटा इश्यू जाता तो फकत एक जर मर्मुगांव तालुका आनीक साश्टी तालुका आनीक
पळय आतां हळूहळू सगळे कडेन पळय तमनार प्रोजेक्ट जाता त्या सायडीच्यान झाडां मारतात पूण लोकांक खबर आहा धारबांदोंडा आनी मोल्यां जर झाडां मारली जाल्यार ताजो परिणाम संपूर्ण गोंयाचेर जातलो म्हण रेल्वे लायन जी धांवता पळय ती सगळे कडच्यान धांवता हांगच्यान म्हळ्यार कुळें कालें बी तशी धांवता ती सगळे कडेन सो ह्या सगळ्या रुटाचेर लोकांक त्रास जाताच आनी म्हाका दिसता गोंयकार इज व्हेरी सेन्सिटीव वास्कोच्या लोकांक त्रास जाता जाल्यार काणकोणकार म्हणपाना वास्कोकारां म्हणटा तांकां पळोवं दी आपूण तांचे बरोबर ना म्हण आतां म्हादयच्या बाबतींत म्हादयचो मेजर इम्पॅक्ट नॉर्थ गोवा जाता पण साऊथ गोवा पार्टिसिपेटेड मोर इन लास्ट इयरची म्हादयची जी रॅली जाल्ली पळय साऊथ गोवा भितर सबस्टेन्शियल पार्टिसिपेशन जालें तांचे परस आमची चड आशिल्लें लिटरली सो जो साऊथ गोवा जो लोक असो पळय तो सारको सेन्सिटीव हांव तुका सांगता खूब जाण म्हणटाले सालसेतींतल्यान गेला म्हण म्हादयच्या रॅलीक काणकोण सावन जवळ 10-12 बसी गेल्ल्यो आनी हातूंत भितर कॅथलिकां बरोबर हिंदूचोय बी तितलो वांटो आशिल्लो सो पीपल आर सेन्सिटीव अबाउट दीस आनी तूं म्हणटगीर हांव एक हाजेर हें करता पयर आमचो विर्यातान जेन्ना आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो लोक आयिल्लो तो असो हाडिल्लो लोक दिसनाशिल्लो एब्सोल्युटली ना ऑन द कॉन्ट्ररी ताजे पयले दीस जे बीजेपीन जे उमेदवारी अर्ज भरलो तेन्ना जो लोक आयिल्लो तो म्हणल्यार तांकां एखादी ते स्वताचे हाजे आयले पूण अशें आमचे पुश कोण हाडिल्लो अशे तरेन एक हें आशिल्लें पण विर्याताच्या उमेदवारीच्या बाबतींत डिक्लेअर जातकीर ज्या एक तरेचे ल्हार आयले पळय संपूर्ण गोंया भितर आनी दुसरी म्हणल्यार कित्याक विर्यात एज अ कॅन्डिडेट हो तूं लोकां भितर घेवन वचपाक शकता ताका विरोधकाचेर सदां आरोप कितें जाता तूं अराष्ट्रीय तूं राष्ट्रवादी न्ही तूं एंटी नॅशनल अशे तरेचे आरोप जाता विर्याता ते म्हणपाक शकना ते फाल्यां अमित शाह आनी मोदी आयलो आपल्या भाशणा भितर ए उमेदवार अराष्ट्रीय अशें म्हणपाक शकपाना ही इज अ पर्सन हू हॅज सर्वड द नेव्ही पण ताजेर शिवाजी महाराजाचो अपमान केलो कांयच ना अपमान केलो म्हळ्यार कितें कांय जाणांचे कांय वेळाचेर ताका मुद्दम तसो ट्विस्ट दितात आतां ताणें कांय वेळाचेर फादर बॉलमॅक्सान जें कितें म्हणिल्लें ताजे खातीर सपोर्ट करपा खातीर जें कितें केलें पळय ऑर ताजे बाबतींत ताजे कडच्यान चूक जाली पळय ताजे बद्दल ताणें ऑलरेडी क्लियर केल्लें आसा आनी आय डोंट थिंक पीपल वील गो बाय दॅट लोकां जो मनीस 26 वर्सां नेव्ही भितर आसा जो मनीस कारगील युद्धाक शिमेचेर लडटा ताका कोणूच अराष्ट्रीय म्हणपाना आनीक एंटी हें म्हणपाना खंयच्याय परिस्थितीक सो म्हाका दिसता की पीपल हॅव ऑलरेडी एक्सेप्टेड बीजेपीचो मुद्दो आसा तुमी उखल्लो खंयचो तो एब्सोल्युटली बीजेपीचो मुद्दो म्हळ्यार कितें बीजेपी जे दुसऱ्या अराष्ट्रीय म्हणटा वी हॅव टू प्रूव दॅट हाव वी आर नॉट अराष्ट्रीय आनी इनफॅक्ट हे सरकार गोंयचे जे आहा पळय कॅथलिकांक जे अराष्ट्रीय म्हण पेंट करपाक सोदता पळय टीबी कुन्या तांकां कोण तो खबर ना मिनेजीस ब्रागांजा कोण तो खबर ना जुलियांव हे मिनेजीस हो कोण तो खबर ना गोंयच्या पयलीं जेन्ना 3 तुकड्यो गोंया भितर सरिल्ल्यो स्वातंत्र्य सैनिकाच्यो ते 3 जाण कॅथलीक आशिल्ले हें प्रमोद सावंताक खबर ना गोंय आतां डिफेन्सा भितर जे फोर्सीस आहा पळय गोंयकार जे हातूंत भितर आहा सगळ्या काय क्रिस्तांव आसात 95% क्रिस्तांव आसात आनी 5% हिंदू आहात सो तूं क्रिश्चनाक जो एंटी नॅशनल हे ते करून पेंट करपाचो जो प्रयत्न जाता पळय संघ आनी ताच्या परिवारा कडच्यान तो तांणी ह्या खेपेक तेंगेलें कशें मार्केटींग जावपाना लोकांक त्या मुद्द्याचेर तरी ते फटोवपाक शकता आतां तुमचे काणकोण कडेन काणकोण म्हणजे मातशें पेरीक टायप ऑफ तालुको दोनूय मतदार म्हळ्यार आतां एकच मतदारसंघ आसता आनीक नाये म्हणल्यार थंय आमच्या काणकोणाक काँग्रेसी भितर 2 ग्रूप आसात आनी 2 ग्रूप म्हळ्यार सामके एकमेकाचेर सामके हाडवैरी टायप आसा अशे तरेन तांचे आसात थंय कितें जातलें आनीक बीजेपीचे तशे ग्रूप आसात ते कशे जातले एवरीबडी हॅज फॉरगॉटन म्हणटा तशें की आमचें पयलीं कितें जाल्लें तें गेल्ले खेपेक ते आरजीक जवळ जवळ 1600 मतां पडिल्लीं थंय टीएमसीक 1000 मतां पडिल्लीं आपाक 700 मतां पडिल्लीं सो यू काउंट ऑल दीज वोट्स कित्याक आरजीपीचो राविल्लो तो पागी समाजाचो लास्ट हय पागी समाजाचो मेजर आरजीपीक तो परफॉर्मन्स करपाक मेळपाना आरजीपी जरी पागी समाजाचो एज अ कॅन्डिडेट हो तूं लोकां भितर घेवन वचपाक शकता ताका विरोधकाचेर सदां आरोप कितें जाता तूं अराष्ट्रीय तूं राष्ट्रवादी न्ही तूं एंटी नॅशनल अशे तरेचे आरोप जाता विर्याता ते म्हणपाक शकना ते फाल्यां अमित शाह आनी मोदी आयलो आपल्या भाशणा भितर ए उमेदवार अराष्ट्रीय अशें म्हणपाक शकपाना ही इज अ पर्सन हू हॅज सर्वड द नेव्ही पण ताजेर शिवाजी महाराजाचो अपमान केलो कांयच ना अपमान केलो म्हळ्यार कितें कांय जाणांचे कांय वेळाचेर ताका मुद्दम तसो ट्विस्ट दितात आतां ताणें कांय वेळाचेर फादर बॉलमॅक्सान जें कितें म्हणिल्लें ताजे खातीर सपोर्ट करपा खातीर जें कितें केलें पळय ऑर ताजे बाबतींत ताजे कडच्यान चूक जाली पळय ताजे बद्दल ताणें ऑलरेडी क्लियर केल्लें आसा आनी आय डोंट थिंक पीपल वील गो बाय दॅट
लोकां जो मनीस 26 वर्सां नेवी भितर आसा, जो मनीस कारगिल युद्धाक शिमेचेर लढटा, तेका कोणूच अराष्ट्रीय म्हणपाना आनीक एंटी हे म्हणपाना खंयच्याय परिस्थितीक. सो म्हाका दिसता की पीपल हॅव ऑलरेडी एक्सेप्टेड. बीजेपीचो मुद्दो आसा तुमी उखल्लो खंयचो तो एब्सोल्युटली. बीजेपीचो मुद्दो म्हळ्यार कितें, बीजेपी जे दुसऱ्या अराष्ट्रीय म्हणटा, वी हॅव टू प्रूव दॅट हाव वी आर नॉट अराष्ट्रीय. आनी इनफॅक्ट हे सरकार गोंयचे जे आहा पळय, कॅथलिकांक जे अराष्ट्रीय म्हण पेंट करपाक सोदता पळय, टीबी कुन्या तांकां कोण तो खबर ना, मिनेझीस ब्रागांजा कोण तो खबर ना, जुलियांव हे मिनेझीस हो कोण तो खबर ना. गोंयच्या पयलीं जेन्ना 3 तुकड्यो गोंया भितर सरिल्ल्यो स्वातंत्र्य सैनिकाच्यो, ते तिगी जाण कॅथलीक आशिल्ले, हें प्रमोद सावंताक खबर ना. आतां डिफेन्सा भितर जे फोर्सीस आहा पळय, गोंयकार जे हेतू भितर आहा, सगळ्या काय क्रिस्तांव आसात, 95% क्रिस्तांव आसात आनी 5% हिंदू आहात. सो तूं क्रिश्चनाक जो एंटी नॅशनल हे ते करून पेंट करपाचो जो प्रयत्न जाता पळय संघ आनी ताच्या परिवारा कडच्यान, तो तांणी ह्या खेपेक तेंगेलें कशें मार्केटिंग जावपाना, लोकांक त्या मुद्द्याचेर तरी ते फटोवपाक शकता. आतां तुमचे काणकोण कडेन, काणकोण म्हणजे मातशें पेरीक टायप ऑफ तालुको, दोनूय मतदार म्हळ्यार आतां एकच मतदारसंघ आसता. आनीक नाये म्हणल्यार थंय आमच्या काणकोणाक काँग्रेसी भितर 2 ग्रूप आसात. आनी 2 ग्रूप म्हळ्यार सामके एकमेकाचेर सामके हाडवैरी टायप आसा, अशे तरेन तांचे आसात. थंय कितें जातलें? आनीक बीजेपीचे तशे ग्रूप आसात, ते कशे जातले? एवरीबडी हॅज फॉरगॉटन म्हणटा तशें की आमचें पयलीं कितें जाल्लें तें. गेल्ले खेपेक ते आरजीक जवळ जवळ 1600 मतां पडिल्लीं, थंय टीएमसीक 1000 मतां पडिल्लीं, आपाक 700 मतां पडिल्लीं. सो यू काउंट ऑल दीज वोट्स, कित्याक आरजीपीचो राविल्लो तो पागी समाजाचो लास्ट. हय 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 पागी समाजाचो मेजर. आरजीपीक तो परफॉर्मन्स करपाक मेळपाना. आरजीपी जरी पागी समाजाचो गेल्ले खेपे रावलो, तांचो वोट शेअर हो मॅक्झिमम कॅथलीक वाड्या वयल्यान आयिल्लो, वीच आय नो माय कॉन्स्टिट्युएन्सी वेल. सो तांचो मॅक्झिमम वोट शेअर जर तांकां 1600 मतां पडली जर जायत, अराउंड 1200 to 1300 मस्ट हॅव कम फ्रॉम कॅथलीक कम्युनिटी. हे म्हाका खबर. आमी जेन्ना बूथ वायज गेल्ले पळय तेन्ना कळटा ते कॅथलीक डॉमिनेटेड जे बूथ्स आहा पळय तांकां चड मत पडिल्ली. सो ह्या खेपेक तांणी ते विसरतले की तांकां ती मतां पडपाचें ना. आपाक मत पडिल्ली सबस्टिन्शियली. कॅथलीक अगेन पागी समाज तोय बी आशिल्लो, तांची बी मत पडिल्ली. हो देसाई समाजाचो आशिल्लो, टीएमसी राविल्लो तो, ताणें इफ नॉट सामको बरो पण एक सबस्टेन्शियल परफॉर्मन्स गांवडोंगरी खोतीगांव भितर केल्लो. सो हे सगळे फोर्सीस जर एकठांय जाता, विजय पै खोत जाका 4000 मत पडिल्ली, ही 4000 मतां हांव ह्या 4500 मतां ह्या सायडीच्यान येतली म्हणना तुका, पूण एक सबस्टेन्शियल मतां थंयची बी ह्या सायडीच्यान येतली. बिकॉज विजयाची म्हाका दिसता ते उंबरठी झिजयतात ह्या दिसांक ऑल बीजेपीचे लिडरशीप, पूण अजून पर्यंत विजयान तटस्थ भुमिका घेतिल्ली आसा. ऑल हातूंत भितर रमेशय वता काय रमेश कुशीनबीर वता? तेका मनोवपाक रमेश कसो वतलो? रमेश म्हाजे दृश्टीन अशें आसा की ह्या सगळ्या लोकांक ताणें आयकयलां, तांकां सुनायलां की आपल्याक जेन्ना तिकेट मेळिल्ली आनी रमेश जेन्ना अपक्ष राविल्लो तेन्ना तुमचे भितरले कोण आयिल्ले काय म्हण ताका सांगपाक, तूं फाटीं घे म्हण सांगपाक आयिल्ले तेन्ना तुमी रमेशाक फाटीं घे म्हण सांगपाक आयिल्ले, आज आपल्या मारे कितें येतात? अशी तरेचे खडे बोल ताणें सुनयलात ह्या लोकांक म्हण म्हाका आयकूं येता. हांव आनी एक मुद्दो हे करता की जी बीजेपीन कॅन्डिडेट दवरल्या ती श्रीनिवास देंपेची बायल. श्रीनिवास देंपो म्हणटा तो जो आमचो पर्तगाळचो मठ आसा ताचो अध्यक्ष, आनी पर्तगाळचो मठाचो नाये म्हणल्यार काणकोण तालुक्याचेर एक बरे पैकी हे आसा. दुसरें म्हणटा तें थंय स्पेशली पैंगीण सायडान हे मोठ्या प्रमाणाचेर सारस्वत मठ आसा. हाजो फायदो बीजेपीक जावचो ना. प्लस रमेश तवडकरान सगळे ते एसटी चार्जे खातीर आमचे लोकोत्सव करता किंवा बाकीचे योजना असतात, ताजो फायदो जाता ना बीजेपीक? रमेश तवडकर हॅज बीन अ मिनिस्टर इन द पास्ट, पूण रमेश तवडकर नेवर कूड पोल मोर दॅन 50% वोट्स इन गांवडोंगरी खोतीगांव. गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या बेल्टा भितर 6000 मतां आसात, तातुंतली 5500 एसटीची मतां आहात. हातूंत भितर रमेशान केन्नाच 50% वयर न्ही 40% वयर सुद्दां केन्ना गेलो ना तो. द रेस्ट ऑफ द वोट्स पोल्ड बाय इनफॅक्ट इजदोराचो एक सबस्टेन्शियल होल्ड ह्या दोन्ही भागां भितर आसा. इजदोर कितें करता? विजय पै खोताचो आसा आनी बाकीच्याचो बी. इजदोरान अजून पर्यंत कितें करतलो तो सांगलो ना, पूण इजदोरा बरोबरचे कांय कावन्सिलर जे इजदोरा बरोबर आशिल्ले ऑर इजदोराच्या पॅनलांतल्यान निवडून आयिल्ले, गेल्ल्या इलेक्शनाक जे इजदोरा बरोबर आशिल्ले, सो ते आयज काल केन्ना तरी हांवें गोमंतकाचेर पळयला तांचो फोटो की सीएमा बरोबर ते पाठिंबो दिता, पाठिंबो दिता म्हण ते आयकलां.
पूण म्हाका दिसना की वोटर पर से आमी वोटरां कडेन मेळटा तेन्ना सांगतात आमकां कोणेंय कितें सांगू दी आमी ह्या खेपेक बीजेपी बरोबर नात हो तांचो एक सारको तांणी निर्णय घेतिल्लो आसा सो म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक इट इज नॉट द लिडर्स हू वील डिसायड हू वील गेट इलेक्टेड इट इज द ग्रासरूट लेवल वर्कर एंड वोटर्स ते डिसायड करतले कोण जिखतले ते दुसरो प्रश्न तुगेलो आशिल्लो की मठाचो आनी हाजो हांव मठाचो डेफिनेटली होल्ड आसा देर इज अ सबस्टेन्शियल पूण जी लोकां मदीं जी भावना आहा पळय की सारस्वत वोट इतले आहा म्हण तितले आहा म्हण ते जो पर्यंत तूं प्रत्यक्ष काउंट करना पळय न्ही तो पर्यंत कळना तुका सारस्वत वोट कितले आहा ते आय वील नॉट गिव की सारस्वताची वोट मोर देन 1500 आहा म्हण एंटायर काणकोण मतदारसंघात 33,000 मतदारसंघ तो पळय आगोंदा तुका हाताबोटार मोजपा इतले श्रीस्थळा हाताबोटार मोजपा इतले काणकोण म्युनिसिपालिटीक हाताबोटांनी आनी इल्ले लागतले काणकोण म्युनिसिपालिटी भितर श्रीस्थळ तितलेच सामकी कमी थोडो गांवडोंगरी खोतीगांव नगण्य आसा तो थोडो लोलये आनी पैंगीण ह्या दोन वाठारांनी सो बाय ऑल मिन्स तांची हे 1,500 वयर वचपा ना हातूंत भितर तूं जर तुवें द्रविड ब्राह्मण संघ ऑर भट कम्युनिटी तांची जर धरली जर जायत जाल्यार 2,000 ताज्या वयर ही संख्या ना सो 33,000 2,000 is I don't think is not even 10% of the electorate not even 10% of the electorate that will not count so otherwise the rest of the समाज count कर तूं सबस्टेन्शियल आसा आनी ह्या खेपेक समाजाच्या पलीकडे वचून लोकां भितर जो असंतोष खतखत्ता पळय तो भायर सरतलो तुका दिश्टी पडटलो ना तुका एक लास्ट क्वेश्चन आमी चर्चा थांबयता आसतना तूं म्हणटा असंतोश दिसना कित्याक असो पयल्यार सद्याक सगळें नॉर्मल चल्लां काय दिसता पळोवपाक कोण भायर सरनात कोण मुखार येनात मोती दोंगराचेर हमारा इज्जत का सवाल है सब ठहरेंगे ना मेरे साथ अशें दिगंबरान विचारलें सगळ्यांनी म्हणलें हम साथ में है म्हण तुका मतपेटी उगडटकीर कळटलें त्या बुथाचेर कितें जाता तें कोण सगळे भितात वो आपल्याचेर राग घेतलो काय ते लोकांक एक नोकरीची आशा उरता लोकांक बदली जायत म्हण भंय आसता लोकांक सगळे तरेची भंय आसता ह्यो आनी ह्या सरकारान साम दाम दंड भेद हे चारय गजाली वापरलात आय एम टेलिंग यू पैसे अशे वाऱ्यांतलो पैशाचो आतां वचून भायर काडना येवपा लागलो तूं कांयच खबर ना हे जे पळय आतां बदलून वता पळय ह्या सायडीच्यान त्या सायडीच्यान ते ओगी गेले अशें न्ही ते तांकां सगळ्यांक आपापले पट्टगेरूच लोक वतात खूब जाण हांवें आयकल्या त्या प्रमाणे कांय पंचाक सबस्टेन्शियल एक पयलो लॉट पावला बाकीच्याकय बी पयलो लॉट पाविल्लो आसा सरपंचा पाविल्लो आसा आतां दुसरो लॉट येतलो तिसरो लॉट येतलो अशें करून तांकां सबस्टेन्शियल पयशे पावतले मागीर ते मत गुणावपाक शकचे ना म्हाजे दृश्टीन 1,000 रुपया जर बीजेपी मोडटा जर जायत जाल्यार काँग्रेस 1 ते 10 रुपये पर्यंत मोडपाक शकतली ताज्या वयर मोडपाक शकपाना इतलो तांची कॅपॅसिटी आहा पूण ह्या खेपेक पयशे घेवन सुद्दां लोक मतां मारपाचे नात मार्क माय वर्ड्स सुशांत सारको चर्चेलाच फॉर्मल वाटले सारको पयशे घेवन सुद्दां बोल्सांत दवरत पूण हय हय पयशे घेवन सुद्दां लोक मतां मारपाचे नात जशे हेमी देवा फटयला तशे ह्या खेपेक मतदार हेंका फटोवपाचे आहात ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात प्रशांत तूं हांगा आयलो तुवें तुजी मतां मांडली आनीक मेन म्हणटा ते जे काँग्रेसीचे अजुनूय एक जी पॉझिटीव सायड जी आशिल्ली ती येना आशिल्ली सो ती तुवें मुखार हाडली सो ताका लागून तुका देव बरें करूं आनी आमचे जे सगळे पळयतात तांकांय देव बरें करूं आमी म्हणटात तशें की सद्याक रंग चडपाक लागला आनी हो आमी रंग ह्या माध्यमांतल्यान आनीकय वाडयतले हाजी तुमकां खात्री दितात आनीक तो मेरेन सगळ्याक म्हणटात देव बरें करूं देव बरें करूं